Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मिडियाचेर हे सगळे न्यूज येवपाक लागले जेन्ना हांवें पळयलें मिडियाचेर आनी नेक्स्ट डे हांव येयलो जे काल व्हायरल जालो आयज हांव म्हणलें जे कितें तरी चल्लां दिवाळेन म्हणून हांव बेश्टो पळोवपाक म्हण थंय येयलो पळयल्यार हांवें गाडी जेन्ना मुड्डेर हाडली तेन्ना मदीं तो रोड आसलो पळय तो रोड तांचो दिश्टी पडनासलो आनी थंय सारकें इतलें उदक जालें हांव परत वयच्या पयलीं आनी थंय त्या सायडीच्यान लोक येतालीं बायलां येतालीं भुरगीं येतालीं ते त्या सायडीनच उरलीं कारण तांकां येवपाक मेळना जालें आतां कितें म्हाजे कडेन व्हडली गाडी म्हणजे व्हडली हें आसलेली म्हणून हांव मागीर उदकाचो वेट करून करून रावन रावन मागीर हांव भायर सरलो पूण ते लोक थंयच उरले त्याच दिसाक हांवें डिसिजन घेतलें हें फाल्यांच्यान तुमचें काम हांव स्टार्ट करतलो आनी तें काम आमचें जवळ जवळ 20 दीस पयलीं आमी कंप्लीट केलां जवळ 4 खावटी पडलेलीं ती आमी सगळीं 4 खावटी आमी बांदून तांकां दिल्ली आसा आनी हो तांकां फुडें प्रॉब्लेम येवचो ना कारण ते हाल माडे पळोवपाक हांव तेंचे बरोबर ठामपणे रावतलो आनी हो तांकां पक्को हांव म्हाजे हितून तुमकां सांगता ह्यान फुडें तांकां कसलेच प्रॉब्लेम जावचो ना पळय तें हांव तुमकां प्रॉमीस करता. आमी ह्या मुड्डेर ह्या वाठारांत रावता आनी हेतून आमकां जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां हांगसर हे बांद हे फुटल्या कारणान उदक येतालें सगळ्या लोकांक हांगसर रावता त्या कारणान खूब वयर वचपाक हांगसर खूब त्रास जाताले आमी खूब प्रयत्न केल्लो पंचायत लेवल टू मिनिस्टर लेवल आनी गव्हर्मेंट लेवला कडेन हे इश्यू मांडलेले तो येवन तिने स्वता पळयलें सगळें मार्गदर्शन घेतलें तेणी सगळ्यांचे आमचे न्हय जोन खाजन टेनर असोसिएशन आसा म्हणून तेंचें परमिशन घेतलें तेंच्या मार्फत तो फुडें वचून तेणी तें काम सगळें करून थोड्या लोकांक तेणी महिला मंडळान शिवण क्लास शिकयल्या आमच्या गांवांत तेणी खूब कडेन गाडयो शिकयल्या फोर व्हिलर शिकयल्या लायसनां काडून दिल्या संडास बांदून दिल्या हांगा हे पळय करड वाट मांडला पळय न्हू तें करड तेणी चडशें कट केल्लें आसा देवळांची कामां केल्लीं आसा आनी ह्यान फुडें तेका अशें प्रोत्साहन आसा की आपूण सगळें सोशल वर्क काम करतलो.